बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, सदाकाळाच्या 16व्या आयताराची देवस्तुती आचरण करूंक एक कुटाम सावन ह्या पवित्र वेदी बोवारी आमी एकठांय जाल्या. आयची देवस्तुती जेजू बऱ्या गवळ्याचें जिवीत आमच्या मुखार दवरून आमी ताची भाव भयणी ह्या संवसारांत आमच्या बेसा प्रमाणे जियेत आसतना बरे गवळी बरे मुखेली जावन जियोंक आमकां उलो दिता. आपल्या विशिश्ट देण्या मुखांत्र जेजू क्रिस्त गवळी नातल्या शेळयांक एक बरो गवळी जालो आनी आपणाच्या कश्टा मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा मुखांत्र आपणाच्या शेळयांचो ताणें मोग केलो. आनी तसो बरो गवळी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदाना वेळी आमकां ताचें मांस आनी रगत दिवन आमकां ताच्या शेळयांक तो पोसता, तो मोग करता. देखून आयच्या दिसा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटिली जाता आसतना आमी आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांनी सेसमरा आनी वावराच्या जाग्यार बरे मुखेली जावच्याक निचेव करया. आनी हो निचेव आमचो कार्याघात करच्याक सोम्याचो आदार ह्या येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी मागून घेवया. एक घडीभर आमच्या जिवितांतले उणेपण आमी वळखून घेवया. जायते संदर्भांनी बरे मुखेली जावचे अवकाश आमकां आसल्यार ते गळसूंक आमी सुकून पडलेल्या खातीर सोम्या लागचें बोगसने मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवीधराक देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोवड अपराध. ह्या पासून म्हगे वस्तां सांगपार मुरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. Soumya
करुया. कनवळ्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचे दयाळ दिश्ट घाल. तुझ्या कृपेच्या देण्याने तांकां अदीक अदीक बर बोवरतान बरवशरांनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर. आनी तुज्यो आज्ञा सदांच पाळूंक तांकां थीर आनी जागृत करून दवर. हे आमी मागता आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. म्हज्या सोरोवसो हिंड होगडायतात आनी शिंपडायतात त्या गवळ्याचे काटा. उलयता तो सर्वेस्पोर. देखून म्हजे परचेक चलयतात त्या गवळ्या विशीं सर्वेस्पोर इस्रायलाचो देव अशें म्हणटा. तुमी म्हजो हिंड शिंपडायला आनी ताका पयस धांवडायला. तुमी ताचो सांबाळ करूंक ना. देखून हांव तुमच्या वायट करण्याचें फरीकपण घेतलो. उलयता तो सर्वेस्पोर. पूण ज्या देशांनी हांवें म्हज्या हिंडाक धांवडायला त्या सगळ्या देशांत हांव म्हज्या हिंडांतल्या उरलेल्या बोकऱ्याक एकठांय करतलो आनी तांकां तांच्या सोरोवाचो मैदान परतून हाडटलो. ते सुफळ जातले आनी तांची संख्या वाडटली. तांकां सोरोवंक हांव गवळ्यांक उपजयतलो आनी ते केदींच भियोवचे नात वा आकांतांत भरचे नात. तांचे मदलो एक पर्यांत सुकोवन वेसो ना. उलयता तो सर्वेस्पोर. पळया येतले दीस. उलयता तो सर्वेस्पोर. आनी त्या दिसांनी हांव दाविदाक एक प्रामाणीक कोंबरी उपजयतलो. तो खरो राय कसो शेणेपणान राज चलयतलो आनी देशांत न्यायनीत सांबाळतलो. ताच्या दिसांनी जुदाचें तारण जातलें आनी इस्रायल सुरक्षीत वस्ती करतलो. सर्वेस्पोर आमची नीत. ह्या नांवान ताका आपयतली. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. सर्वेस्पोर मोजो कोवळी काय म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. सर्वेस्पोर मोजो कोवळी कांयच म्हाका उणेना. 5 वसरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. नितळ उदका सरसी म्हाका तो आपोवन व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्या घटाय दिता. सर्वेस्पोर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. आपल्या नांवासरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या भुयारांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियेवचो ना. कित्याक तूं म्हजी सवे आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दिता. सर्वेस्पोर मोजो गवळी कांयच म्हाका उणेना. घडतुचे वाण म्हज्या दुस्माना हुजीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजे माती तूं मागताय. म्हजें कोप भरून वोमता. खंडीत जाव सगळ्या म्हज्या जिविता. तुजी दया मया म्हजे सवे आसतली आनी सर्वेस्पराची खरी
सदांकाल हांव जियेतलो. Serves formoso glory, kai swaha unila. सांव पावलून एपेसकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, पूण तवळ पयस आशिल्ल्या तुमकां आतां क्रिस्त जेजूच्या एकवटान ताच्या रक्ता मारिफात लागीं हाडल्यान. क्रिस्तूस आमची आनी तुमची शांती. आमकां जुदेवांक आनी तुमकां हेर जातीच्या एकवटायिल्ली ताणेंस. आमकां वेगवेगळीं करून आमचे मदें उबारलो दुस्मानकायेचो फागोर आपल्याच रक्ता मासान ताणें कोसलोवन घाला. आनी जुदेवांचें धर्मशास्त्र ताच्या विधी आनी नियमा समेत ताणें रद्द केलां. अशें दोन लोकांतावन आपणा थंय एक नवी परजा रचून ताणें शांती स्थापन केली. खुर्सार मरून आमचे मदलो द्वेश ताणें नाश केल्ले वरवीं दोन जनांगात एकच कुडींत एकवटावन परत्यान देवा थंय ताणें हाडून पायल्यान. अशें क्रिस्तान येवन सगळ्यांक शांतीची सुवार्ता परगट केली. देवातावन पयस आसलेल्या हेर जातीच्या तुमकां आनी ताका लागीं म्हूण आशिल्ल्या आमकां क्रिस्ता मारिफात आमी तुमी एक पवित्र आत्म्या वरवीं बापा समोर वेची योग्यता जोन घेतल्या. देवाचें उतार हें देवाचे वडोवकार. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. मुझे बोकरे मुजो ताळो आयकाता म्हणटा सुमी हांव ताका वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सुया. आतां धर्मदूत जेजू सशी पाटी आयलें आनी आपणें केल्लें आनी शिकयलें सगळें ताणें ताका कळयलें. तवळ ताणें तांचे लागीं म्हळें, तुमी तुमचे इतल्याक एक वरे विंगड सुवातेक येया आनी थंय थोडो वेळ विशेव घेया. कित्याक इतलो लोक येतलो वेतलो की जेजूक आनी ताच्या शिसांक जेवंक सयत पुरसत मेळनातली. आनी ते मचवार सोडून तांचे इतल्याक एक सुरे सुवातेक गेले. पूण ते वेतात तें पळोवन सबारांनी ते खंय वेतात म्हूण पारखिलें. देखून सोर शहरांत तावन पांय वटेन ते सुवातेक ते धांवून गेले आनी जेजू आनी ताच्या शिसांच्या की पयले वचून पावले. अशें मचवा वयलो सकला देंवतना जेजून वडेक लोकां जमो पळयलो. गोवळी नातलेल्या बोकऱ्या बरी ते आसले देखून ताचें काळीज मोवाळ्ळें आनी तांकां तो जायतें शिकोवंक लागलो. देवाचें उतार हें. वाखणी तुका क्रिस्ता. जेजू बऱ्या गोवळ्या ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, युवजनांनो आनी भुरग्यांनो, आमच्या ह्या संवसारांत जेजू बऱ्या गोवळ्याचें प्रेरण घेवन गोवळी नातलेल्या शेळयांचो पोस केल्ले जायते सांत सांतिन्यो महान व्यक्ती आसात. तांतलो मदलो एकलो जावन आसा बेंगलोरचो आटो राजा म्हणल्या नांवान वळखूनचो थॉमस राजा वा टी राजा.
हो व्यक्ती आपणाच्या जिवितांत कशें गवळीनांतल्या शेळयांक बरो गवळी जावं पावलो हें ताचें चित्रण हांव तुमच्या मुखार दवरतां. हो व्यक्ती 1960 इस्वेंत तामिळनाडूच्या वनियांबाडी म्हणल्यार सुवातेर तो जल्मालो. शिकपान ताका सडीत आसक्त नातले देखून 3ऱ्या क्लासींत ताणें इस्कॉलाक वचचें सोडलें आनी आपणाच्या इश्ट सांगता गम्मत मारूंक ताणें आरंभ केलें. वायट इश्टागतेक तो लोबदलो देखून 16 वर्सां प्रायर तो जेलाक कैदी जावन भितर गेलो आनी अशें जेलांत आपणाचें जिवीत सरता आसतना ताका जेजूच्या उतरांत हांव प्रेरण लाभलें. हांवें परिवर्तन जायचें, नवो व्यक्ती जायचें म्हणलें चिंताप घेवन जेलांत हांव तो भायर येता आसतना ताका स्विकार करूंक ताची कुटुंबादारां नाखुशी दाखयतात. तरी पूण दिसपट्टो ग्रास जोडच्या खातीर तो बेंगलोराक येता आनी एक ऑटो रिक्षा घेवन दिसपट्टो वावर तो करता. आपणाच्या ह्या ऑटो रिक्षांत पयणाऱ्यांक घेवन तो बेंगलोरच्या रस्त्यांनी पैण करता आसतना ताचे दिश्ट बेंगलोरच्या रस्त्यांनी आसच्या फावो तें खाण जेवण नासतना, फावो तें बिडार नासतना, फावो तें न्हेसूंक वस्तू नासतना पिडेल्ल्या गायिल्ल्या व्यक्तीचेर ताचे दिश्ट पडटा आनी संद्राप मेळटा आसतना आपणा लागीं असले वस्तू जावंक पुरो, खाण जावंक पुरो, उदक जावंक पुरो तांकां दिवंक तो प्रयत्न करता. पूण ताच्या काळजा मनांत एक आशा आसता, हांवें हांच्या खातीर कितेंपणी व्हड करीत जाय. तांच्या मुखार म्हळ्यार संतोश उपजोवचें प्रयत्न आपणा मुखार जायचें म्हणली ते एक जराची आशा आपणाच्या मतीन दवरून एक दीस एका गायिल्ल्या व्यक्तीक आपणाच्या रिक्षार आपणाच्या घरांत तो हाडटा. ताका तो ताचे केस तो कातरता, ताका बरें नान तो फावो करता, बरें न्हेसाप ताका न्हेसयता आनी बरें जेवण ताका फावो करता. हें सकड आपणायलो तो गरजेवंत भाव ताच्या तोंडार हांसो दाखयता आसतना हाच्या मतींत तशेंच काळजांत एका रितीचें तृप्तीदायक बोगाप ताका उदेयता. आपणान ही सेवा हांगासरच आखेर करून जो आनीक जायत्या लोकांक ही सेवा दिवचे म्हण तो आशेता. तरी पूण ताच्या वावरांतय ताची कुटुंबादारां परतून विरोधपण दाखयतात. तरी पूण काडलेले मेट तो फाटीं दवरिना, बगार तो फुडें सरता आनी असरस गरजेवंत भावा भयणीक आपणाच्या घरा हाडून तांची सेवा करूंक प्रारंभ करता. दीस गेले, म्हयने उबलेल्या प्रमाणे बऱ्या मनाच्या व्यक्तींच्या सहकारान तो बेंगलोरांत एक भाड्याक घर आपणायता आनी थंयसर असल्या लोकांची सेवा करूंक प्रारंभ करता. भोव व्हड मट्टार वो वावर करीत जाय म्हणल्या उद्देशान न्यू आर्क मिशन ऑफ इंडिया म्हणल्यार एक NGO संस्था बेंगलोरच्या दोड्डगुब्बी म्हणल्या जाग्यार तो स्थापीत करता. हाजी सेवा मानून घेतल्या कर्नाटका सरकारान ताका जागो धर्मांत जावन दिलो आनी थंयसर ताणें एक घर बांदून प्रस्तुत 800 लोकांचे सडीत लोकांक तांची सेवा त्या घरांत तो करून आसा. अशें मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आठो राजा म्हणल्या नांवान वळखूंचो वो टी राजा येदोळसो आपणाच्या 30 वर्सांच्या ह्या सेवेंत लगभग 4000 लोकांचे मरणां ताणें केल्यांत. तो म्हणटा हर एक व्यक्ती मरच्या पयलें ताची निमाणी आशा कितें म्हणल्यार हांव समजून घेता आनी ती जारी करूंक हांव मुखार सरतां. येदोळसो 10,000 लोकांचे सडीत निर्गतीक भाव भयणीक आपणाच्या आसरांत ताणें दवरून तांची ताणें सेवा केल्या. तांचे ते असलें दूख बेजाराय पयस करूंक प्रयत्न केला. तांच्या जिवितांत संतोश उदेश केला. वै मोगाळ भाव भयणीनो, ती राजाच्या जिवितांत देवान ताका एक अवकाश दिलो. गवळी नासतना शिपडून गेल्ल्या शेळयांक बरो गवळी जावच्याक ताणें तो अवकाश स्विकार केलो आनी तांच्या जिवितांत बरेंपण करूंक तो वावुरलो. मोगाळ भाव भयणीनो, पवित्र स्थानांत जेजू क्रिस्ताची भाव भयणी जाल्ल्या आमकां हर एकल्यांकी असलेच बरें गवळी जावं, बरें मुखेली जावचें एक आपोवणें लाभलां. तर आमी बरें मुखेली जायचे तर आमचें तें कितें आसूंक जाय. आयची देवस्ताची सर वाचपा सांगता घालता आसतना 2 संगती आमच्या हर एकल्यान ते आसूंक जाय आनी केन्ना हे 2 शेगूण आमचे ते आसात तवळ आमी बरें मुखेली जावंक शकता म्हणलें आमकां स्पश्ट कळीत जाता. पयलो शेगूण आमचे ते आसूंक जाय एक बरो गवळी, बरो मुखेली आपणाच्या शेळयांची गरज समजून ताका स्पंदन करचें दसरें
बरें काळीज आनी बरें मन ताचे ती आसता. जर आमी बरें मुखेली जावं कशें येता तर अनेकल्याचे कश्ट आमी समजून घेवचे आनी ताका स्पंदन करचें तसलें बरें मन आमचें तें आसचें. आनी हें शेगूण जेजू क्रिस्त तें आमी पळयता. आयच्या शुभ वर्ताच्या वचपांत 2 गणितां ह्या संगतीक आमकां साक्ष दितात. जेजूचे धर्मदूत पयशिल्या गांवाक शुभ वर्त परगट करूंक गेल्ले ते जेजू लागीं फाटी येतात. आपणाक जाल्लो अनुभव सांगता आसतना जेजू ते कितें सांगतात म्हळ्यार आयकना. बघा तांची परिस्थिती समजून घेता. विविध सुवातेक वचून आयलेले ते कुडीन ते तकले ते पुरासन एक वळख जाले. जेजू तांकां म्हणटा आमी थोडो वेळ वरे विंगड सुवातेक वचुया आनी थंयसर आमी विशय घेया. दुसऱ्यान आमी पळयता जेजू खंयसर गेलो ते पारकिल्लो लोक ताची भेट करचे खातीर व्हड संख्येन येता आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा जेजूचें काळीज वाडलें आनी तो तांकां शिकोवंक लागलो. जेजू कळीत जालें तो लोक कित्याक आपणाक सोदून येता. जावं पुरो तांचे मदले थोड्यांक अजापां जायची आसली, थोड्यांक कांयपणी शिकोवण जाय गरज आसली, कांय थोड्यांकपणी बरेंपण जोडूंक आसलें. देखून जेजू तांची बोगणां समजता, तांची गरज समजता. तांणी कितेंय उसारच्या दीस तांचे गरजांक तो स्पंदन करता. देखून मोगाचेनो एक बरो मुखेली अनेकल्यान आपणाचे कश्ट सांगचे आदींच ते समजून घेवन ताका स्पंदन करचो मुखेली जावंक पावता. देखून हो जावन आसा पयलो शेगोणू. दुसरो शेगोणू एका बऱ्या मुखेली ती आसूंक जाय. एक बरो मुखेली भेदभाव नासतना एकवटा खातीर वावुरता. एक बरो मुखेली भेदभाव नासतना एकवटा खातीर वावुरता. आयच्या दुसऱ्या वचपांत सांत पाऊल एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत जेजू बऱ्या गवळ्याचो हो शेगोणू आमच्या मुखार दवरता. एफेसाच्या पवित्र सभेंत जुदेव आनी जुदेवनी आसले जंतील भाव भयणी आसले. जुदेव म्हणजे चिंताप जावन आसले सडवण केवळ आमकां मात्र जंतिलांक ती फावो न्ही. पूण तांची चिंताप पयस करून सांत पाऊल तांकां कळीत करता जेजू क्रिस्त ह्या संवसार येयलो सर पंगडा मदें एकवट हाडच्या खातीर. ताची सडवण केवळ एका जनांगाक वा एका पंगडाक न्ही, बघा सगळ्या ताचे ते पातयेच्या हर एका लोकांक. देखून जेजू क्रिस्तान आपणाच्या कश्टा मुखांत्र जिवंतपणा मुखांत आमकां एकवट आयला. देखून आमी सर्वांनी एकवटेची जिणी जियेचो म्हणून सांत पावलो आमकां कळीत करता. देखून मुखार भाव भयणीनो जेजून आपणाच्या परगट जिविता वेळार भेदभाव नासतना आपणाची सेवा दिली. आपूण केवळ जुदेवांक आयला, आपूण केवळ ह्या पंगडाक आयला म्हणून ताणें लोकां मदें विभाजन करूंक ना. बघा सगळ्यांक एकठांयले तांच्या संगत तो वावुरलो. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आयची देवस्तुती आमकां हर एकल्यांक हे 2 शेगोणू आमचे ते रुता करूंक आमकां उलो दिता. मुंदर आमी वेचें तर आज गवळीनांतल्या शेळयांक बरो गवळी बरें मुखेली जावंक देवस्तुती आमकां उलो दिता. तर गवळीनांतल्यो शेळयो खंयच्या रुपार आमकां भेटतात, खंयसर आमकां पळोवंक मेळटात. एक घडी बरो आमचे दिश्ट आमचे बोवारी आमी घालुया. आयच्या ह्या आधुनीक काळार कोरोना पिडेक लागून जायतो लोक विविधतेच्या कश्टांक वळख जाला. जिवितांत दिशा उगडायलेले व्यक्ती आमकां दिसपट्टे आमच्या जिविताच्या पैणार आमकां भेटतात. भुरग्यांच्या फुडारा विशीं कंतुस्को करून कंगाल जाली वडिलां आमच्या समाजांत आसात. विविध वायट सव्यांक बली जावन एका रितीच्या बंदडेक वळख जाल्ली आमची वचन भुरगीं आमच्या समुदायांत आसात. दिसपट्टो ग्रास जोडच्या खातीर फावो ते काम नासतना कंगाल जाले भाव भयणी आमचे मदेगात आसात. आमी मलगडी आमकां कोणीच गण्य करना म्हणून चिंतून बेजाराय व्यक्त करची मलगडी मनशां आमच्या कुटुंबांनी आसात. बऱ्या जिविताच्या सांगाते खातीर सदना करचे वाटेर बरी विसवण करूंक कश्टातले युवजन आमच्या समाजांत आसात. कुटुंबाच्या सांद्या मदें बरें उलोवणें नासतना ना समाधान उपजोवन बऱ्या जिविताच्या आशेचे व्यक्ती आमच्या कुटुंबांनी आसात. वैमुगाळ भाव भयणीनो ही पट्टी लांबून सुवेता आनी आयचे देवस्तुती म्हणटा ही जावन आसात गवळी नासतना शिंपडावन गेल्ली शेळयो. विविध रुपांनी आमच्या समाजांत, विविध रुपांनी आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या फिरगस कुटुंबांत, आमच्या वावराच्या जाग्यार आमकां पळोवंक मेळटात. देखून तुमी आनी हांवें तांचे ती बरो मुखेली जायचे. तांचे ती आमची दयाळाय आमी व्यक्त करीत जाय. तांची गरज समजून तांच्या कश्टांक आमी स्पंदन करीत जाय.
तांचे मदें एकवट हाडूंक आमी प्रयत्न करीत जाय. कन्नडांत एक उतर आसा, हानी हानी कुडी दरे हाडला. खंडीत जावन ती राजान केल्ल्या बरी व्हडली सेवा आमच्यान करूंक जावचें ना. पूण जर ल्हान मटार आमी सेवा करता तर खंडीत जावन आमी बरे मुखेली जाता. ह्या दिशेन वावर करच्याक आसिसीच्या भगवंत फ्रांसिसाचे शांती खातीर केल्ले मागणें आमकां प्रेरण जावन आसा आनी आमकां एका रितीची वाट दाखयता. ताच्या चिंतपा प्रमाणे जर खंयसर द्वेश आसा थंयसर मोग, खंयसर दुखवणें आसा थंयसर बोगसणें, खंयसर मनाभेद आसा थंयसर एकमोन, खंयसर दुबाव आसा थंयसर भावार्थ, खंयसर सूख आसा थंयसर सत, खंयसर निराश आसा थंयसर बरवसो, खंयसर खन दूख आसा थंयसर संतोश, आनी खंयसर काळोख आसा थंयसर उजवाड फांकूंक आमी हर एकल्यानी प्रयत्न केले तर खंडीत जावन आमी बरे मुखेली जातले. देखून आमचे दिश्ट आमचे बोवारी आमी फांकोवया. कोण गरजेवंत भाव भयणी आसात म्हळ्यार समजून घेवया आनी तांच्या जिवितांत कितें उणेपण आसा तें भरती करूंक आमच्या तांकी पुरती सेवा दिवंक आमी फुडें सरया. आनी खंडीत जावन एक दीस बरें जेजू बऱ्या गवळ्या तावन आमचें इनाम आमकां लाभतलें. तरी पवित्र मिसाचें बलिदान भेट आसतना हो निश्चय आमी दृढ करया. ह्या प्रमाणे जियोंक सुमयाचो आदार आमी जोडून घेवया. आमेन. सर्व आमी उबे रावया. त्रिएक देवाते आनी पवित्र सभेते आमचो भावार्थ सारया. सतमंतान देवा, सर पदवीधरा बापा, सर्ग आनी पृथ्वीचार असणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताचे एकल्याच पुताक आमच्या सुमया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेत संभवलो. औंकार मरयेंत जल्मलो. पोंस पिलाताका ताणें कस सोंसले. ताका क्रुसार झडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सगार सोडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्या बसला. थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मुनसिबी करूंक येतलो. सतमंतां पवित्र आत्म्या, कथोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. देव आमचो सर्गीचो बाप आमकां ताच्या शेळयांक राखता आनी सांबाळटा. त्या स्वभावार्थाक लागून आमचे सर करचो सर्वेस्परा मुखार आमी उबारुया. बापा, पवित्र सभेचे मुखेली जावन आसच्या आमच्या पाप साहेबांचेर, बिस्पांचेर, याजकांचेर आनी धर्मिकांचेर तुजे बेसांव घाल. तांणी मोगान आनी उर्बेन तुजो हिंड सांबाळूंक आनी एकवटीत करूंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या सर मुखेल्यांनी जेजू बऱ्या गवळ्या परी सर्वांक एकवटीत करून हर एकल्यांक समान हक आनी गौरव मेळाशे वावरूंक तांची मोत उसवाडाय म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. कश्टा अनवरान पिडेशिडेन सांपडलेल्या सर आमच्या भाव भयणींनी जिणेन निराशी साय नासतना तुजेर आपलो बरवसो दवरून जियोंक तांकां तुजो आदार दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. वेगवेगळ्या कारणांक लागून पवित्र सभेतावन पयस केल्यांनी सुम्या तें परत एकवटीत जावन ताका मानता तसली जिणेची येशी तांकां प्रेरीत कर म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजण्यांनी सुम्याचे सुते एकवटीत रावूंक जाणवायेन वाडूंक आनी शेगुणी जिणी बांदून हाडूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमची 10वे क्लासीची भुरगीं आपल्या अंतीम परीक्षेक तयाराई जातत आसता तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. तांचे मोतीक उसवाड लाभय. बऱ्या भलायकेन आपले परीक्षे बरोवन बरी फलितांश सोडोवंक तांकां फावो कर म्हूण आमी मागता हांव. बापा, आमचे मागणे आयक. एक घडीभर मौनपणी सर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर आमी मागया. मोगळा सर्गींच्या बापा, तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक आमचो बरो गवळी जावन तुवें फावो केल्ल्या पासून आमी तुका दिनवासता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत एकवटान आमी जियोंक हेरांचे घर समजून घेवन ताका स्पंदन करचें तसरें बरें काळीस मोन आमचें तें रस. ह्या मुखान आमी सदांच तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारी साक्ष दिवंक आमकां तूं प्रेरण दी.
आमी तुज्या मुखार उबारलेली ही सर मागणी तूं फावो कर. आमच्या जिवितांत जाय आसचें शांत समाधान एकवट आमकां तूं फावो कर. हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. Amen. No Baba tuka opundita, vainaga sumami samarpita, सर्वस्वांचे बापा भेटून दिता, मानून रंगाने मूळ मागता. No Baba tuka opundita, vainaga sumami samarpita, सर्वस्वांचे बापा भेटून दिता, मानून रंगाने मूळ मागता. पुण्यान आमकां क्रिस्ताक कुडला वयताय, मायरान ताची रगत आमकां लिताय, दैवी खाणान आमकां दादोस करताय, सर्गी निर्वेदयेन वांटून दिताय. जीवन आमची तुजे हाती लिता, पावन करते म्हूण आमी परता. जेजू संगी आमकां सोबून दिता, परता बलिदान बाबा भेटयता. पुंडो बापा तुका ओपून दिता, वायनागा आमी समर्पिता, सर्वस्वांचे बापा भेटून दिता, मानून दयेन आमकां घेवून वाता. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नेट्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा आदी मागा वेगवेगळ्यो बलयो तुका भेटोवंक तुज्या परजेक तुवें फरमायलें. ते सगळ्यो आतां संपोवन जेजूच्या एकाच बलिदानांत तुवें संपूर्णायेक पावयलोय. तसो जेजूचो येज आज आमी तुका भक्तीन वोपतां तो दयेन तूं मानून घे. आनी जशें पुर्वी आबेलाच्या देण्याचे तुवें आशिर्वाद घालय, तशेंच आतां आमची जण एकल्यान केल्ली भेटवणी पवित्र कर आनी ती समेस्त तांच्या सोडवणेक फायद्याची जावं दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, आमचे काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदरा आणि ससनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व ते जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पातकी मनशाची दया करून ताणें हांव कुवारी मरयेंत हांव जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून ससनाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुना जिवन जावन ससनाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता.
बापा, खरंच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्यात दडून हे देणे पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशा पसोत तें वारुतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavart sugut purgatoria. Sumia Jesu, tuce varar, ami samayota, tuce puna jivan por, ami बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अके पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा, जराल्ड आयजक आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवस धरून मेल्यान त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. औंकवार मरये देवाचे माये संगती, तिचो पती भगेवन जुजे, भगेवन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन गीत गावून म्हणुया. Sugelia, Boshita, Tășe, Amci, Parca,
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी सर्गेंचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुझे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय पृथ्वी आणि महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सस्नाच्या सस्ना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनीक वडान सांबाळ तुमची येताय आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्यासो माया मोगस गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात पळया ही ती देवाची शेळी आपणाचे मासरगत आमकां दिवन आत्मीक गटाय आमकां फावो करची ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण लाभल्यान ती सुभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पाती येता वस्तू प्रासड हांव तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या आत्म्याक घेवंक येता जेजू हे घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तुये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन तुका हांव वेंगून धरता आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदेंकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका आमेन Vida
प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, तुझ्या भुरग्यांचेर माया मोगाची दिश्ट घाल. सर्गींच्या देण्याने तुवें आमकां बरलाय, तर आदलें पातकी जिवीत सांडून तुझ्या भुरग्यांक सोबता तसलें नवें जिवीत धरूंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.